26 सीट खंय बीजेपीचेच, काँग्रेसीचे सरकाराचे सपन तिगपाचे ना। 23 तारखेचो निकाल वो भारतीय जनता पार्टी म्हणजे 4 बायपोल 2 लोकसभा आणि काँग्रेसीक 0 अशाच पद्दतीत लागतलो हाजी हांव आशा व्यक्त करता। गोवा सुरक्षा मंचाक उघड आव्हान, तो खंय मंच तो मंचच उरपाचो, विधानसभेत पावपाचे ना। गोंयचो लोक शाणो आसा आनी पणजेकार तितूंतले तितून बरेच शाणे आसात। जेन्ना तांकां निव्वळ खबर आसा सुभाष वेलिंगराक गोवा सुरक्षा मंचाक मत मारप म्हणजे तें काँग्रेसीक मत, त्या खातीर हांव पयलीं आनी आजुनूय सांगता, म्हाका गोवा सुरक्षा मंच हो मंचच दिसता, ती राजकीय पार्टी कशी दिसना। हांव पयल्या दिसाच्यान सांगत आयिल्लो आसा, ती राजकीय पार्टी ही जावंच शकना। भाशा आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान जो पक्ष सुरू जाता, तुमकां कळपाक जाय खरें म्हणजे जेन्ना गोंयांतलो एक एक्टिविस्ट ताका घट्ट यंग मारता आनी आतां हांव तेज्या वांगडा आसा म्हणटा, तेन्ना आनी खंय उरलें तर? अरे सगळ्या जाणांक कळोंक जाय, म्हणजे जर कोण मत मारतले आसत जाल्यार तांच्यांनी आतां दोळे उगडे करून पळोवपा जाय। एखादो एक्टिविस्ट ताका यंग मारता जो तेज्या विरोधान आसलो मुळात ह्याच भाशे खातीर। दुसरी गोश्ट, तेजो कॅन्डिडेट जो आहा तेजो चेडोच खंयचे वटेन आसा तो सगळ्याक पेपरार फोटो पब्लीश जाल्लो, म्हाका दिसता बऱ्याचशा जाणांनी तो फोटोय व्हायरल जाला। तेज्या खातीर लोकांक निव्वळ कळपाक जाय हें निव्वळ फिक्सिंग आसा, खंय तरी भारतीय जनता पार्टीची मतां कमी करपा खातीर सांगलां सगळ्यांक। कारण जो मनीस निवडून येवचोच ना, आतां न्ही, हांव परत सांगता, गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट ह्या गोंयच्या राजकारणांत केन्नाच विधानसभेत पावूं शकना। ही ठाम काळ्या दगडावरची रेश आसा। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।